2012 जानेर 2026 पर्यंत आमच्या नव्या आणि बाळ DSCची बरी जतन घेऊन त्याची सर्वतोमुख अभिवृद्धी कर आणि निस्वार्थ सेवा देऊन आज गवळीक वावराचे सोंकाण बिस्प लेस्लीच्या हातान दिवच्या निवृत्त जावच्या अधिक मनाधिक जेराल्ड लोबो हांकां दिन वासनेचो सन्मान कर्नाटक रिजनल प्रांतीय मट्टार मातनी आता हांव विनंती करता बहुश्रेष्ठ गवळी फिलिप नेरी कार्डिनल फेरावो ताच्या उपरांत श्रेष्ठ गवळी अधिक मनाधिक पीटर मचादो आणि बिस्प जेरीचो उत्तराधिकारी बिस्प लेस्ली सोजो हे हो सन्मान जाल्लेंच बिस्प जेरीक सन्मान करतात. थँक यू व्हेरी मच डियर बिशप्स. It is now time for us to recognize and express our heartfelt appreciation for the leadership and pastoral care rendered by the first bishop of this diocese, now Bishop Emeritus, Most Reverend Gerald Isaac Lobo. I request His Eminence Philip Neri Cardinal Ferraro, His Grace Most Reverend Peter Machado, and the second Bishop of the Diocese of Udupi, Most Reverend Dr. Leslie LED, Leslie Clifford D'Souza, or LCD, to kindly do the honors. His Eminence, His Grace, and His Excellency. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ತಾಳಿ ಇದೆಯಾ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ. पूर्व झाल्यांगी राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रेंड्स. बिस्प जेराल्ड लोबो हांची उपकार बावडची उतरां आनी काळजा गुंडायाची बोगणां शीद विशय घेता. बिस्प जेरी आमच्या लागीं आतां उलयता. आराम करच्या पयलें तुमच्या समेस्त लागीं हांव बोक्सान हें मागता. कित्याक म्हळ्यार आमचे प्लॅन आसलें एका वराचेर मुग्दूंक इल्लें मुखार गेलें हांव दायकन बोक्सिया. Your Grace, Most Reverend Leopold Girelli, Apostolic Nuncio to India and Nepal and now to Croatia. Your Eminence Philip Neri Cardinal Ferraro, Your Grace, Most Reverend Peter Machado, Archbishop of Bangalore, Your Excellencies, Most Reverend Archbishops and Bishops, Jacek Bhavano, Dharm Bainino, ನಿರದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ जननायकरे तशेंच मोगाच्या भावां भयणींनो, सुमया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या आनंदान आमी आसता. आमच्या उडपी DSCक देवान फावो केल्लें वर्तें देणें एक नवो गवळी बाप लेस्ली डिसोजा खातीर आमी दुनिया देवाक दिनवास पटयता. ताचे खातीर आनी उडपी DSCचे खातीर आमचे मागणे आनी विनवणी सदांच देवा मुखार पावतली. 13 वर्सां शिवमोग्गा DSCचो गवळी सावन नव्यान स्थापन जाल्ल्या उडपी DSCचो पयलो गवळी सावन देवान म्हाका विंचून काडिल्ल्याक दुनिया देवाक हांव दिन वाजता. फाटल्या 13 वर्सांनी हर एक घडी देवान म्हाका सांबाळ्ळा, हात धन चलयला आनी संतोशाच्या आनी बेजाराच्या घडयांनी सांगात दिला. तुमी म्हाका विंचूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचलां म्हळ्यार ताच्या उतरांक सदांच सर्वेस्पर विस्वास रावला. उडपी एक भोव आपुरबायेची आनी माया मोगाची DSC. म्हज्या गवळीक सेवेंत म्हाका बलिश्ट आदार जावन रावल्ले ह्या DSCचे याजक, धार्मीक याजक आनी भाऊ भयणींनी DSCच्या मट्टार घेतिल्ले ते सर्व निर्धार आनी योजना फिरगजांनी कार्यगत करूंक भरपूर सहकार दिला. मात्रिणी म्हज्या गवळीक वावुरांत जायती मजत तांणी म्हाका दिल्या. तांच्या इश्टागतेक, मोगाक आनी त्यागा बरी सेवेक हांव काळजांत दिनवास पटयतां.
तांच्या मजतेविने दियेसीस ह्या पावंडाक पावोवंक साध्य जाते ना. तांकां सदांच हांव ऋणी जावन उरतलों. पवित्र सभेचो भोव अमोलीक वांटो देव परसा. उडपी दियेसीची देव परसा भोव मोगाळ आनी मोवाळ आदारसून आनी सुदारसून व्हरची. तांचो भरपूर सहकार म्हाका सडीत मापान लाभला. विशेष करून उडपी दियेसीचेंत गवळीक येवजन तशें हेर जायतीं योजना आज यशस्वी जाल्यांतर तांच्या वावुंटेचो, त्यागाचो, सेवेचो आनी उदारपणाचो फळ तो जावन आसा. दियेसीच्या देवपर्जेक म्हजे नामान आनी दिनवास. उडपी दियेसी स्थापन जातना आमी सोमेस्तांनी जायतीं सोबीत आनी स्वप्नां देखिल्लीं. तांतलीं थोडीं स्वप्नां खरीं जाल्यांत. त्या खातीर जावं देवाक अर्गा. साबार स्वप्नां आजुनी अधुरीं उरल्यांत. म्हज्या आवदेंत हीं साधनां करूंक जायनातल्या खातीर हांव पश्चाताप भोगतां. परत नव्या गवळ्याक हांव सर बरें मागतां आनी पडल्या म्हज्या मिसावाक तुमच्या मागण्याचो आदार मागून देवाची मिसनार आशिर्वादां तुमचेर मागून म्हजें उतरां सोंपयतां. सोमेस्तांक देव बरें करूं.